क्रेमलिनात जाल्ले खाशेले सुवाळ्यात रशियन फेडरेशनाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हांणी भारत रशिया संबंध वाडोवपा खातीर दिल्ल्या योगदाना खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां रशियेचो सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्र्यू द एपोस्टॉल भेटयलो। 2019 वर्सा हो पुरस्कार जाहीर केल्लो। हो पुरस्कार स्वीकारतना प्रधानमंत्र्यान तो भारताच्या लोकांक आनी भारत आनी रशिया यांचे मदल्या इश्टागतीच्या पारंपारीक बंधनाक अर्पण केलो। हे मान्यतायेक लागून दोनूय देशां मदली खाशेली आनी विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतीक भागीदारी उजवाडाक येता अशें तांणी फुडें सांगलें। हो पुरस्कार 300 वर्सां पयलीं सुरू केल्लो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे पयले भारतीय फुडारी जांकां हो पुरस्कार फावो जाला।